शिनवारा सावयवेरेच्या 3 प्रतिभावंतांचो सावयवेरेच्या ग्रंथालयाच्या माध्यमांतल्यान नागरी सत्कार सुवाळो जालो। लोककलेचे संशोधक विनायक खेडेकार, कवी लेखक संजीव वेरेकार आनी कवी उदय म्हांबरे हांचो सन्मान केलो। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। साहित्य बरें कितलें आसता ताजे परस तुजें मनीसपण भितरल्यान बरें आसता। मनीसपण बरें आसतलें जाल्यार हो कार्बोरेटर काळजाचो अंतकरणाचो हृदयाचो सुंदर गूढ प्रेमळ मायेस्त कांय कंपॅशनेट आसचो पडटलो। तशें हें आसा 18 वर्स म्हणजे जाका 16वो वर्स धोक्याचो म्हणटात तातूंतले ते धोक्याची सगळीं वर्सां हांवें हांगा काडल्या। खुबश्यो यादी आसात, खूब खबरी आसात आनी अशा ह्या गांवान आज हांगा उबो रावन सत्कार घेवचो, सत्कार करून घेवपाचो हें खंय तरी आजुनूय म्हाका सारकें तकलेंत वचना। कित्याक तर हें सगळो हो गांव म्हजो, हे लोक म्हजे, हें सगळेंच म्हजें आनी म्हज्याच लोकांनी म्हजोच सत्कार करचो हें म्हाका खंय तरी आजुनूय सारकें तकलेंत वचूना। ह्या कार्यक्रमात एक म्हज्या खातीर योगायोग आसा, खूब योगायोग, एक न्हय। हांवें आनी उदयान वांगडाच बरोवपाक सुरवात केली 1978च्या काळांत, आनी ताकाय म्हाका मदीं मेळ्ळे आनी जायते। ताकाय विमला मेळ्ळो एक दीस पयलीं आनी ताका दुसरे दीस हांव फुलां घेवन गेलो। हांव आनी संदेश सामंत फाटल्यान बसला आनी तिसरे दिसा काय चवथे दिसा म्हाका ध्यानामानान नासतना साहित्य अकादमीचो पुरस्कार जाहीर जालो आनी दोनूय कुटुंबांनी खोशयेची धारा पातळ्ळी वा आमच्या दोनूय कुटुंबां खातीर खूब असो यादी करपा सारकिल्लो खेळ आशिल्लो। चीफ गेस्ट म्हणून खंय गेला ह्या नाना कडेन लिस्ट आसचें ना, यादी आसच्यो ना। मागीर ह्या ताजे उपरांत नाना ह्या मातये कडेन एकरूप जालो म्हणून विनायक बाबान जें सांगलां तें खरें। प्लास्टीक नाना बुजयता, तळी उस्पिता, हें कोणा खातीर करता आमी चिंतचें पडटलें। आमी आनी कितें करतले अशे घडये कोणें विचार केला आसतलो आनी आमी ह्या वाठारांत एक ल्हानसो रोपो उदेती सकाळ ह्या नांवान रोयलो। खंयच्याच सरकारी संस्थे कडल्यान एक पयसो घेनासतना त्या वेळार आमी गोंयभर साहित्यीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी केल्यो आनी ह्या संस्थेचो एकमेव उद्देश आसलो की आमचे वांगडा जे जे लोक आमच्या वयाचे बरयतात तांकां तांची साहित्यीक प्रतिभा तांकां उर्बा मेळची आनी अशे तरेचो ताका लागून आमी ही संस्था निर्माण केल्ली। हांव व्हड करता पण खंत इतलीच दिसता की खंयच्याच सरकाराक आयज मेरेन साहित्य वा कलेच्या मळार ह्या वाठाराक कितेंय तरी दिवचें अशें केन्नाच दिसलें ना आनी सुचलेंय ना। आमचे साहित्यीक कलाकार जेन्ना पिरायेन जाणटे जातात तेन्ना तांची सरकारान काळजी घेवंक जाय। सरस्वतीच्या मंदिरात जिवीतभर सेवा करपी ह्या प्रज्ञावंतांचे जाणटेपणांतले दीस सुखान वचूंक जाय। जे साहित्यीक कलाकार वयोमानाक लागून थकल्यात तांचे खातीर बरीशी येवजण आसूंक जाय। गोंयांत जंय जंय गरज पडत थंय साहित्यिकांक हात दिवपाची आयज खरी गरज आसा। तर एकदां म्हज्या घरान काम करपी जीं भुरगीं आसतात तांकां म्हजी लज दिसताली की ते हेवटेन वता आसतना हांव हांगासर कसलीं तरी पोरणीशीं पुस्तकां खंय पडिल्लीं सोदतालो, थंय वाळटेन घाल्लेलीं पोरणी पुस्तकां ती हांव सोदून काडटालो आनी तातूंत भितर खंयचें बरें आसा, हें उपयोग जातलें काय कितें असो म्हाका एक छंद आशिल्लो। तर ताका लागून तांकां लज दिसताली। ते मागीर घरा कडेन वतकच म्हाका सांगतालें तुजी म्हाका लज दिसता, तूं थंय तीं पुस्तकां हें करीत बसता, म्हाका आवडटा।